नमस्कार. आमी फोंड्या आसात आनी फोंड्या आसप आनी राजकारणाचेर उलोवप तेन्ना रवी नायक हांचें नांव घेतले शिवाय राजकारण हांगा पूर्ण जावंक शकना. रवी नायक सद्या कृषी मंत्री आहात. ते आदले मुख्यमंत्री. ताणें वेगवेगळी पदां सरकारान भुसयल्यांत, राजकीय पक्षान भुसयल्यांत. ओपिनियन पोल ते आतां मेरेन ते सक्रीय आसात. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, रवी नायक 80 वर्सांचो जालो म्हणून राजकारणांतल्यान तो बाद जालो काय कितें अशे तरेची चर्चा कोण करूं शकनात. कारण रवी नायक खंयच्यान उठून केन्ना खंयचे तरेची राजकीय चाल खेळत हें कोणाक कळना. म्हणटकीर सगळे पक्ष, BJPतले राजकीय धुरीण आनी फुडारी सुद्दां रवी नायक कितें करतात हाजे कडेन बारीक लक्ष दिवन आसतात. ताका लागून आमी रवी नायकाक मेळटा तेन्ना ती न्यूजय जाता. आनी हांव रवी बाबाक सगळ्यान पयलीं प्रश्न तोच करूं सोदता. रवी बाब, भंडारी समाजाचें पळय जें राजकारण चल्लां तें योग्य दिशेन आसा अशें तुमकां दिसता? कारण पळय आसा पळय तें एक सर्टन एक कम्युनिटीचें आनी तेंचे भितर कितें तें झगडटा, कितें करता, हें सगळें केन्ना एक जाता केन्ना जाता तितून हांव पडना. पूण रवी बाब, तूं पडना जरी अशें म्हणलें तरी सगळे जाणात की भंडारी समाजाचो जर प्रमुख नेता जर कोण, हांव राजकीय म्हणना, एक सांस्कृतीक सामाजीक नेता सुद्दां म्हणूं येता जाल्यार तो रवी नायक. आनी ताका लागून भंडारी समाजाचे कितलीय शकली जावं, आज सुद्दां अशें दिसता की 3 कुडके जाल्या काय म्हणून. एक देवानंद नायक, अशोक नायक, दुसरे आतां किरण कांदोळकर तांचो गोट, आनी तिसरो आतां आनी एक घडटा जो आतां भंडारी समाज फुडें चलयतलो म्हणटा. पूण ह्या सगळे तिगूय जाण येतात आनी रवी नायका कडेन थांबतात. सो तुका अशें दिसना की भंडारी समाजाच्या राजकारणाक एक नवें एक प्रवाह नवो दिवचो? भंडारी समाज जो आसा तो चड आसा गोंयांत. चड आशिल्ल्या कारणान लिडरूय चड जाले आनी चड लिडर जाल्ल्या कारणान तर तांकां योग्य दिशेन तर व्हेले. मेन म्हणजे तांकां कितें जाय, ह्या भंडारी समाजाच्या लोकांक एज्युकेशन, शिक्षण, आनी त्या मळाचेर तेणी काम करचें. शिक्षण मळाचेर लोकांक आकार दिवपाचें काम करचें, लोकां मुखार दवरपाचें आनी भितर लोकां मदें तेंचें कशें हें आसचें वागणूक, न झगडी न भांडणां, सगळें कशें रिलेशन कोणाचे कडल्यान. आतां बाबा राजू कडेन जाल्यार कितें ताका मेळना, तेजे कडेन कितें एडवायस घेवपाचो की आमी सुदारूंक शकता अशे विचार घेवन तेणी वचपा जाय फुडें. आनी इतर जे विचार जे आसा ते आयकोपाक जाय. कारण एक भंडारी हे आसा, एक फाटीं उरलो समाज आसा, पूण तेणे फुडें वतले जाल्यार फुडें गेल्ले लोकांचो हें घेवपाचो विचार. आतां परत भंडारी समाजाचें राजकारण वयर सरपाचें कारण म्हळ्यार एक जातनिहाय सर्वेक्षण जावचें अशे तरेची मागणी दोग जाणांनी केल्या. तातूंत भितर एक किरण कांदोळकरय आसात. तर तांकां इतल्या खातीर हें करचें अशें दिसलें कारण जवळ 2012 सुमार जेन्ना पळय अशे तरेचें सर्वेक्षण जाल्लें तेन्ना भंडारी समाज जितलो जाय तितलो नाशिल्लो, दाखोवंक ना अशें ताचें म्हणणें आहा. तेन्ना कितें तरी 2.5 लाख दाखयला. तांचें म्हणणें आहा तो 4 लाखाचे वर परत चड आसा. तुमचें मत हाजेर कितें? ते म्हणटा तें बराबर आसा, पूण तशी हें सर्वे जावपाक जाय आनी ती सर्वे तेणीय करपाक जाय. बेश्टें हें केलें म्हण जायना. सो भंडारी समाजान स्वताय करपाक जाय. स्वताय करपाक जाय आनी ती ऐतली आसा म्हणून सरकाराक सांगपाक जाय. आनी सरकार एक वेळार कळना अशें धरया. सरकारचे कोण वयता तांकांय एक वेळार कळना. पूण तेणी स्वताक समाज जे आसा ते प्रत्येक समाजान आपली इतले हें आसा लोकसंख्या म्हणून सरकाराक सांगपाक जाय. आनी ते सरकारा कडल्यान कितें मागपाचें हें आसा, रिजर्वेशन जावं कितेंय ते मार्फत तेणी पळोवन तेणी मागपाक जाय. अजून पर्यंत फाटलें पळय सर्वेक्षण जाल्लें तातूंत भितर सिद्ध जाल्लें की जवळ जवळ 27 जो कितें समाज आसता ताजे टक्केवारी आनी ताका लागून 27% रिजर्वेशन तांकां दिल्लें. सो ताजे परस आनी चड कितें मेळूं शकता? नो, तेजेर आतां पळय सर्वे जे करता सरकार, ते सर्वे केल्या नंतर आतां खंयची कम्युनिटी कितले पर्संटेज दिवची ही सरकारान ठरोवपाक जाय. कारण सरकारान तेंचे कडल्यान रिपोर्ट घेवपाक जाय. प्रत्येक कम्युनिटीक 27 तरेची कम्युनिटी आसात, तेंची कम्युनिटी कितले आसा आनी कितले कम्युनिटी फाटीं उरल्यात अशें तरेन. कांय लोक फुडें गेल्यात, तांकां गरज आहा काय कितें हें सगळे तरेचें आमचे गोवोरमेंटान करचें पडटलें. एक म्हत्वाचो विशय जातूंतल्यान फुडें तो राजकीय. कारण कशें आसा की एक तेंपार भंडारी समाजाचे 6-7 आमदार जिखून येताले. हालीं ते येनात. हालीं एक वेगळे तरेचें राजकारण BJP करता अशे तरेचो आरोप जाता. अशे वेळार तुमकां स्वता दिसना की भंडारी समाज जर गोंयच्या लोकसंख्येच्या 50-60% जर आसत जाल्यार भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री निर्विवादपणान जावपाक जाय?
हें जें आसा की बाबा 60% आसा, हे 60% लोकांनी एकत्र येवन ते लडचें पडटलें आनी ते पयलीं एकत्र आहा म्हणून ते दाखोवपा जाय. लोकांकय दाखोवपा जाय, सरकाराकय दाखोवपा जाय, बाबा इतले लोक आसा पण हे एकत्र आसा, बाबा हेंकां हें जाय. अशे वेळार ते कितें काही लोक जे आसा अनपड आशिल्ले कारणान आनी पॉलिटिकल पार्टी आशिल्ले कारणान कोण खंय निवडून येता कांय कळना. न्ही पूण एक गजाल ही पयशी कितें स्ट्रॅटेजी राजकीय एक रणनिती तयार करची पडटली की भंडारी समाजाचे चडांत चड लोक जिखून येवचे, भंडारी समाजाच्या लोकांनी एकमेका विरुद्ध उबे रावचे न्ही, भंडारी समाजांतल्यान बरें टॅलंट बरे बुद्धिमान लोकय राजकारण, फक्त राजकारणी न्ही, बरे टॅलंटय येवचे. कारण कशें आसा की आतां लोक मतां दिता आसतना पळयनात न्ही हो भंडारी समाज काय हो आनी कोण, लोकांकय बरे लिडर जाय आसतात. सो तुमकां स्वता अशें दिसना की फुडाकार घेवन बरे लिडर समाजांतले राजकारणान येवचे अशें? म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक समाज जो आसा तेणें प्रत्येक समाजान लिडर जावचे आनी जेणे करून तांकां मान्यता सगळ्या गोंयच्या लोकांक दिवची आनी त्याच वेळार ते खरे नेते आसता. पण सगळे तरेची कम्युनिटी आसा, हें आसा, प्रत्येकान आपलें हें आसा कुटुंब फुडें व्हरपाक प्रयत्न करपाक जाय. उपेंद्र गांवकार पळय जो आतां नव्या कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून काडला, अशें म्हणटात ताका तुजोच फाटबळ आसा. म्हाका सगळ्यांचो फाटबळ आसा, 100% कोण आदिल्ले सगळ्यांक म्हाका फाटबळ आसा आनी प्रत्येक जाण म्हाजें नांव घेता, हांव तांकां नांव घेवं नाका म्हणना. तुज्या ऑफिसान मिटींग जाल्ली ना कांय ना हांगा ना ना ना. ना, पूण त्या मिटिंगेक तूं पयलींच्यान हजर आशिल्लो आनी तूं मिटींग घेता म्हणटकीर दामनायक तुका मेळपाक आयलो, मागीर चर्चा सुरू जाली. ना, दामनायक म्हाज्या घरा आयल्लो, बाबा ह्या फुडल्या आमच्या घरान दामनायक आयल्लो म्हाका मेळपाक, आपण अध्यक्ष जाला आनी तेजे प्रमाण आनी फुडले आमी एक फोंड्या मेळाव घेवया. हय अशी चर्चा सुरू जाली की तुका मंत्रिमंडळांतल्यान काडटात काय कितें? पळय हेजेर ह्या विशयाचेर मागीर व्हडलें अशें ना. पक्ष तेंगेला BJP पक्ष आसा पळय, त्या पक्ष कितें ते आमकां मान्य. नाही, पण मान्य एक गजाल खरी की कितें जालें की जेन्ना चर्चा सुरू जाली की रवी नायकाचें अस्तित्व दोलायमान जालां, रवी नायकाचें मंत्रिमंडळान ताका दवरप काय ना, लोकसभा निवडणुकीचे नंतर रवी नायकाचें अस्तित्व BJP नेतृत्व ठरयतलें आनी अशा वेळार गोंयान भितर देव रुद्रेश्वराची एक रथयात्रा सुरू जाली. ऑटोमॅटीक एक भंडारी समाजान भितर एक जनजागृती सुरू जाली आनी ताजे फाटल्यान तूं आसा अशे तरेची एक चर्चा सुरू जाली. ही रथयात्रा पळय आसा, म्हाजेंच हें आशिल्लें की रुद्रेश्वर देव जो आसा तो लोकांक कळचो. कारण गोंयचे सगळे तरेचे लोक, सगळे समाजाचे लोक थंय अस्थी सोडपा येता. कोणी कोणी आसूं, सारस्वत वाणी आसूं, कोणी आसूं, वैश्य मराठा सगळे येता. पण ह्या देवाचे तांकां लोकांक कळचें गोंयभर आनी गोंयभर लोकांनी थंय येवचें अशें आनी कांय ना, बाकीचें राजकारण कांय ना. आनी थंय येवन बाबा वर्शीक एक जात्रा जाता, जात्रेक येवचें अशें. हय आनी कांय ना, लोक निमाणे एकत्र येवपाक जाय आनी साजरी करपाक जाय, न झगडपाक ना कितें माग त्या देवळाचे आशिकुशीक आशिल्ले लोकूय त्या देवळाची दावो करतात. म्हणजे वेगवेगळ्या समाजान भितर त्या देवाच्या अस्तित्वाक लागून थंय इल्ले कन्फ्युजन आसा. ना तशें कांय ना, त्या लोकांची कोणाची कांय ना. ते लोक काही लोक आसा तेजे भक्त आसा, तेवूय लोक येता देवळांक येता, तेंगेले कितें मान आसता कितें दिवपाचें. फाटल्या वेळ तुमी वचून बशिल्ले जेन्ना वाद जाल्लो हांव थंय वचून बसला आनी तेंचो कितें पळय मान आसा तो तेंचो मान कितें आसा, एक बाबा मान आसता देवळांत कितें करपाचें तेंचो तांकां दिलें की तें सुटलें जालें. हे प्रॉब्लम सगळे मिटले, कांय ना. अरे बाबा, एक म्हत्वाचो प्रश्न आसाच की BJPची बी गोंयान पळय अस्तित्वात आसा, सरकार आसा, इतलो वेळ चलता, अशा ह्या हातून भितर रवी नायकाचें स्थान कितें ह्या सरकारान? ह्या सरकारान रवी नायकाचें स्थान कितें? ह्या सरकारान हांव कृषी मंत्री आहा जालें आनी कितें ह्या सरकाराक आनी कितें आसा, हे कितें मिटींग जाता आनी म्हाका आपयता तें जालें आनी कांय ना, व्हडलेशें म्हागेलें हें ना. नाही, म्हजे विचारपाचो प्रश्न आशिल्लो, ह्या सरकारांतले तुजें राजकीय पोजिशन नक्की कितें? म्हणजे खंयचोय म्हत्वाचो निर्णय घेता आसतना तूं एक सिनियर लिडर, आदलो मुख्यमंत्री इतलेंच न्ही, तूं भंडारी समाजाचो सगळ्यान प्रबळ नेता, पूण तुजी बडदास्त ह्या सरकारान दवरतात काय कितें? ना, तेन्ना कितें आसता विचारांचें त्या वेळार ते म्हाका आपयता, म्हणजे सगळ्या विचारांक घेवन वयता फुडें. हय, सो भंडारी समाजाक हय सगळें चल्लां. हय आनी की बरें तरेन चलचें अशेंच म्हागेलें आहा. रवी बाब, तुमकां परत तेंच की फुडाराक BJP आनी गोंयचें राजकारण कशें चलचें अशें दिसता? आमकां गोंयचें राजकारण कित्याक आमी
ल्हान आसतना 16 वर्सां आसतना आमी राजकारणांत आशिल्ले आनी एगेन्स्ट आमी मर्जर ओपिनियन पोल जो आमी जिखला त्या वेळार आमचे गोंय महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. गोंय महाराष्ट्रान तेन्ना फुलांचे आनी पानांचे इवन आमचे फोंड्या झगडी बिगडी जाल्या. आमचे तळाव दुर्बट म्हाजे फादर बिदर अशी म्हणून ते लोकांक वावड्यांक कांय खबर नाशिल्लें. आमी 2 पानां आनी जे फुलंवाले आमकां रस्ते बिस्ते हाडोवपाक लाय आनी अशी खुबशी प्रयत्न केले पूण आमी तांकां बदले ना. पूण आमी हांगा जिखले ओपिनियन पोल जिखले म्हणून आयज आमी दिसता. नाजाल्यार आमी खंय दिसता महाराष्ट्रान खंय दिसता जाल्यार आमी कांय दिसपा नाशिल्लें. म्हणून आयज आमकां जें ओपिनियन पोल जावन आमी जेक शिकरी मानता हो जेक शिकरी त्या वेळार जो ओपिनियन पोल घेतलो मानलो ताका आमचो पुरुषोत्तम काकोडकर सगळे त्या वेळाचे लिडर जे आसा काही सावथाचे आसा अशें त्या वेळार ते करून आमकां तो ओपिनियन पोल जालो जेणे गोंयच्या लोकांक खूब बऱ्या पडलें. गोंयच्या भोंवच्या समाजाक हें जालें कारण प्रत्येका शिक्षण घेवपाक आदार जालो. कारण लोक जे आसात विलेजीचे इकडे तिकडेचे लोक शिक्षण घेवपाक गोंय भायर पणजे किंवा आनी खंय वचूंक शकचे नाशिल्ले. म्हणजे प्रत्येका दारांनी शाळा जाली स्कूल जाले कॉलेज हे सगळे बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल जिखले नंतर. रोय बाब तुमकां अशें दिसना की ओपिनियन पोल जरी जिखून आमी गोंय जरी वेगळें दवरलें तरी गोंयचें अस्तित्व सद्या पुसट जायत चल्लां. भायले लोक मोठ्या प्रमाणाचेर येतात. गोंयचे लोक उद्योगधंद्यान पडनात. भायलेच लोक उद्योगधंदे गोंयच्या लोकांक काम करपाचें ना. पर्यायान जाता अशें की आमची आर्थीक धोरणां सुद्दां इतली चुकल्यांत की गोंयचें अस्तित्व फुडल्या कांय वर्सांनी उरतलें काय ना अशे तरेचे प्रश्न. अशे वेळार सरकारांनी कांय घटमूट उपाय घेवपाक नाका. सरकारान त्याच बरोबर जे आमी लोक जे आसात जे आमचे हांगसरले जे आसा आमचे मूळ गोंयकार त्यांनी एकत्र हे विचार करपाक जाय. सगळे मूळ गोंयकारांनी सगळ्यांनी विचार करपाक आमी खंय पावल्यात. आतां अशें धरुया दिल्ली वाले सगळे येता हांगासर जमनी घेता आनी आमकां आमी परकी जाता. आमची शेतां तांकां दिवपाक जायना. आमची शेतां मागीर जागा मागीर तांकां दिवचे ते येवंक शकना. आमी आतां आगरची पॉलिसी केल्या तुमी आयकले आसतली. आगरची पॉलिसी केल्या आमची शेतां भाटना रोवपाक जाय आनी जमनी आमचे कडेन उरपा लागून. गोंयकारां तर जमनी उरना जाल्यार हे दिल्लीवाले ते कित्याक एक दिल्ली 1 मिटर म्हणल्यार तेंगेले लाखांनी कोट्यांनी रुपया आनी हांगा म्हणल्यार तांकां हजरांनी पूण ते येवन घेता हांगसर आनी तांकां काही लोकांक ते दिल्लीवाल्यांक अशें जाता की 2 वरांनी ते हांगा पावतात. दुसरें जाता की थंय ती आसा थंडे एकदम तांकां त्रास जाता. गरमे दिसांनी त्या वेळार नाय त्रास जाता ते हांगा येवन रावता आनी सगळ्यांनी बंगले बिंगले हांगसर बांदल्या. फाल्यां हे तर जालें जाल्यार आमी गोंयकार पयस उरतले काय कितें. गोंयकार उरतले आमी तर सगळे विकले प्लॉट करून विकले आनी कितें करून सगळे विकत रावले ते वाडत रावले आनी हांगसर दिल्लीची राजधानी कशी जातली हांगा. अरे बाब सहज प्रश्न येता तसो की जेन्ना भायले हे जे पळय राष्ट्रीय पक्ष BJP किंवा काँग्रेस येता तेन्ना तांचे पॉलिसी दिल्लीकारांक बरें ते करपाचें आसता. अशे वेळार आमचे राजकीय जे पळय प्रादेशीक पक्ष आहात तांचें अस्तित्व कितें. हांगचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसा पळय हे पक्ष जावं किंवा आमचे लोकल पक्ष जे आसा MG आसा जावं आनी कितें आसा विजय सरदेसाय आसा हे अशे पक्ष हेणी ते येवन लोकांक लागीं करपा जाय आनी तांकां विचारान करपा जाय. नाजाल्यार मर्यादीत तितले परतूच घेवन रावंक जायना. तितले म्हणजे 2 सिटी येयले तितलेच आमकां पुरो आनी आमी तेजेर राजकारण करतले हेजें जायना. तुमी तुमचे प्रयत्न आसपा जाय. आमी सरकार करतले कित्याक जायना. पयलीं सरकार करना ह्या पक्षांनी म्हणजे हे पक्षांनी ते मर्यादीत रावता तेंचे कितें मेळटा तेजेर समाधान ते. जर हें करतले जाल्यार गोंयचें राजकारण तुमी हें आसूंक जाय. तुमी 40 पैकी एटलिस्ट 35, 40, 30, 35 लोकांक निवडून हाडपा आनी तुमी राज्य करपा जाय तेन्नाच गोंयकारां कडेन उरतले. अरे बाब म्हाका सांगात तुमी जेन्ना BJPचे मंत्रिमंडळान वतात वे तांचे राजकीय बसकांक बसतात तेन्ना अशे तरेचो विचार मांडटात की बाबा गोंयचें अस्तित्व हांगचे कशे तरेन फुडें गोंय चलचें. हय आनी तेंचे लोकांचे विचार आसा की गोंय आमी एकत्र येवन बरे तरेन चलोवपाक जाय नाजाल्यार हे आमचे हातीचे भायर वतले अशी सगळ्यांक काळजी आसा आनी अशी काळजी आसूंक जाय आनी सगळे गोंयकारांक आसूं जाय. कारण आमी आमचे तर सगळे जमनी आनी हें तें विकले आनी ते येवन भरले हांगसर जावं कर्नाटकाचे लोक येयले आमकां दिसता. आतां आमचे कडेन आमी हॉस्पिटल बांदलो व्हडलें हांगसर फोंड्याक हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालां. थंय पळयल्यार जाय दिसा 400-500 लोक 600 लोक
पेशंट असतात सगळे कर्नाटकाचे, गोंयकारीच ना. आणि गोंयकार थंय वचना, ते लोक सगळे येतात. म्हणजे त्यांची चूक म्हणणं सवलता फायदे घेता. हय, परत भुरगीं जल्म आयल्यार गोंयकार जाली, थंय बोट भरता आनी खाली करता. खरं नाही नाही, म्हणून अशा परिस्थितीन तुमकां दिसना की BJP सारक्या पक्षान बरे तरेचे टॅलंट, बरे लिडर मुखार हाडपाची गरज आसा फुडले? आसा, जाय फुडें लिडरशीप जाय. एक जी सपनां ते रोटेशन आसता आनी फुडें तेजे सगळे हें आसा पळय, म्हणून ते पळय यूथ हें ते आसता, महिला यूथ, महिला विंग, ही सगळे तरेची हळूहळू फुडें हाडपा जाय. आनी तितूनच्यान जे हें जाता, जे लीडर जाता तांकां तिकेट दिवपा जाय. पूण अशे तरेची हाजे फुडें कोणाक तिकेट दिवच्यो? भंडारी समाजाचें अस्तित्व ह्या तिकेटीचेर कितलें आसचें अशे विचार ना तेका लागून तेणीय बीन फुडें सरपाचें काम करपाचें आसा. प्रत्येक समाजाच्या लोकांनी फुडें येवचें आनी मागीर तुमी क्लेम करात की तुमी रावात. अशें तुमी हें फॉर्म करपाक जाय की तुमी स्वतंत्र बस आयल्यार निवडून येतलो, हें पर्यंत तुमचें आसपा जाय. कोणी जावं स्वतंत्र आपूण रावन निवडून येवन दाखयतलो म्हणजे लोकांनी तुजे फाटल्यान बळकट आसपा जाय. नाजाल्यार हे पक्ष बी आतां हे पक्षान जायना. तें पक्ष म्हणटा ते आतां येयल्या आनी पक्षांनी हे आतां भायले येता खंय येता आनी आपूण हेड म्हणटा आनी हांगा ते कंट्रोल करपाक पळयता. तें जायना. गोंयकार खंय उरले ना रे. तुमी म्हणटात ते अशें की तरूण भुरगे जे पळय वेगवेगळ्या समाजांतले कोणूय आसूं, तांणी स्वतंत्र रित्या जिखून येवपाची कापासीत दाखोवपाक जाय. सगळ्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या पासून कसले आसले जायत, वेगवेगळ्या समाजाचे, वेगवेगळे जातीचे, सगळे एकत्र येवन हेचेर विचार करपाक जाय. जेणे करून आमी बाबा आतां आमच्या हाताचेर भायर वयता, दुसरे येवन तर हांगसर रावले आनी ते जर आमदार जाले फाल्यां गोंय उरतलें आमचे कडेन काय कितें? अशे तरेची भंय निर्माण जाला. आतां भायले हांगा जिखून येवंक शकतात रवी बाब. पण ते येवंक शकता, कारण आयज तुका जाण आसलें आर्थीक परिस्थिती, काही लोकांक कितें दिलें कितें जाल्यार लोक बाबडे बळी पडटा. पूण ताका लागून हेजेर आमकां भंय आसा की लोक जर बळी पडले, कित्याचेर कितें दिलें की तेजे फसले जाल्यार आमी हाती मारूंक शकता. कारण दिल्ली भरपूर पयसो आसा, दिल्ली जर हांगा येयले आनी आमचे हातांच्यान हें वतलें. भंडारी समाजाचे खरे प्रश्न कितें अशें तुमकां दिसता? ना, आमचे हेजे भंडारी समाजाचे जे आसा, शिक्षकांनी तर फुडें वचचें. एज्युकेशन जाल्यार एज्युकेशना फुडें गेल्यार शिक्षणाक सामाजीक हितूंक जाल्यार ते कम्पीट करूंक शकतले. आनी बरे विचाराचे लोकां वांगडा तेंची संगत बरी दोस्ती, जेणे करून तेजे विचार तुजे विचार, आतां तुजे विचार, आतां हांव तुगेले विचार आयकपा रावला, तूं कितें सांगता हांव आयकता. बाब राज्य फुडें गेला, आमी मनशां फाटीं आसा. रवी बाब हो जरी अशें आमकां सांगता आसलो न्ही, तरी रवी बाब हो खूब धूर्त राजकारणी हें तुमी जाणात. हांव तांकां इतले वेगवेगळे प्रश्न विचारीत आशिल्लो, पूण तो सारके बरे तरेन अनकॉन्ट्रोवर्शियल जापो दिल्यात. पूण रवी बाब तुमचे कडेन उलयता आसतना सदांच एक मजा आसता आनी लोकांक तुमचे विचार तुमी ज्या पद्दतीन उलयतात त्या लोकांक आयकुपाक आवडटा. आनीक गोंयचें राजकारण चलत रावतलें. आमचें कितें आसा, आमचे जे गोंयकार आसा सगळे गोंयकार कितें जावं, कशें जावं, वांटूं जावं, डिवायड जावं, कितें जावं आमकां हे जे आसात अफगानिस्तानी लोकांनी येवन आमकां वाटल्या, डिवायड केल्या, तें आसूं कितें आसूं, पूण गोंयकार म्हणटरीच आमी सगळ्यांनी एकत्र येवपाक जाय. कसलेय विशयाचेर एकत्र येवपाक जाय आनी कसलेय एकमेकाक सपोर्ट करपाक. आमची गोंयांक सगळे तरेची आसा, आदोरिया, देपो, चौगुले, हे नाशिल्ले आमचे गोंयची आसपा नाशिल्ल्यो. वास्को, जोशी, म्हणजे हे सगळे जे आसा लोकांनी ते आवाज एज्युकेशना हें घातलें. आनी म्हणून आयज आमी शिकल्या भुरगे सगळे तरेचे आतां एक गरीब लोकांचे भुरगे, बहुजन समाजाचे भुरगे सहज MA करूं शकता, MA MSc करूं शकता, डॉक्टर जावंक शकता. परत तांकां पर्संटेज आसा, 12% तांकां मेळटा, तितून घेवन ताणें फुडें वचचें, शिक्षण घेवचें. रिजर्वेशन न्हू, खरेंच केपेबल आसा, केपेबल जावचें. आनी जे जनरल आहा तेजे बरोबर तुमी कॉम्पिटिशनाक उबे रावचें. रवी बाब तुमकां हांव निमाणे प्रश्न विचारता. सद्या प्रमोद सावंत सरकार प्रमोद सावंत सरकार अस्तित्वात आसा. तुमी ताका कितले गूण दितले? 1 ते 10. 10 म्हळ्यार सगळ्यांत चड अशें धरलें जाल्यार कितले गूण दितले? आज सद्या कितें चल्लां तें बरें चल्लां, 10चेर 9 दिता ताका.
इतल्या खातीर कारण गोंयान भितर जे पळय वेगवेगळे राजकीय अस्तित्व प्रश्न आसात, खून चल्ल्यात, मारामारी, म्हणजे एक जाग्यार येतले ताणें हिस्ट्री घेतला सद्या आतां. इवन पुलिसे एका सगळ्यांक ताणें हिस्ट्री घेतलेली आसा आनी त्या प्रमाणे तो भोंवत आसता प्रदर्शनाक गोंयची. ते काडच आहा हें ना. थँक्यू रवी बाबान ताका एक बरो एक प्रश्न केल्लो हांवें. तुमी प्रमोद सावंत सरकाराक कितले गूण दितले? ताणें 9 म्हणलो. 9 म्हळ्यार खूब. आनी रवी नायकान ते 9 गूण दिवप हें खूब म्हत्वाचें. रवी बाब, तुमी आमकां वेळान वेळ काडून हो इंटरव्यू दिलो फोंड्या. धन्यवाद. तूं फोंड्या येयले बद्दल तुजे धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.